जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता 6 अध्याय 25 वाक्यतावन 27 वाक्य पर्यंत जेजू जिविताचो उंडो. जेजू लोकांक सरोवराच्या पेले तडेर मेळ्ळो तेन्ना तो तांचे लागीं ते म्हणाले, मेस्त्री तूं हांगा केदाळा आयलोय? जेजून जाप दिली, सतत हांव तुमकां सांगता, म्हाका तुमी सोदतात तुमी कोणाक देखल्यो न्हय, बगार ददोशी जाता पर्यंत तुमी उंडे केले देखून. नाश जाता तसल्या खाणा खातीर तुमी वावुरचे न्हय, बगार वावोरा तुमी सस्नीक जिणयेक बाळटा तसल्या खाणा खातीर. हें कण मनशापूत तुमकां दितलो, कित्याक देवा बापान ताजेर आपल्या अधिकाराची मोर घाल्या. देवाचें उतार हें. बशा आमी आज नियाळ करचो विशय जावन आसा, वर्ड ऑफ गॉड इज स्वीटनेस टू माय सोल. वर्ड ऑफ गॉड इज अ स्वीटनेस टू माय सोल. म्हज्या आत्म्याक देवाचें उतार गॉड जावन आसा. कशें म्हज्या आत्म्याक देवाचें उतार गॉड जावन आसा म्हणल्या विशयांत आमी एक ल्हानसो नियाळ आमी करतले. हांव हर एकल्यांक आमकां आत्मो आसा, हर एकल्यांक आमकां आत्मो आसा. कुडीक कितें गॉड आनी कितें कुडू म्हणलें आमकां कळटा. कुडीक आमकां कळटा, पूण आत्म्याक खंयचें गॉड, आत्म्याक खंयचें कुडू, आत्म्याक खंयचें थीक आमकां तें मुस्तुपणी आमकां कळना. आनी आमी कशेंय चल्ल्यार कितेंय जियेल्यार आमी जियेल्यार पुरो म्हूण चिंता. आमी मेल्ल्या कुडीक जर तर आमी मोव घालें जाल्यार ताका कांय गॉडय कळना, या खंयचीय ताका टेस्ट कळना. कित्याक त्या कुडीक, त्या जिबेक ते मोर मेल्या आनी ताका कितें सुरूच कळना. देवाचें उतार वचता आसतना मुस्तू जाणांक आमकां तें गॉड म्हणूनय कळना, कुडू म्हणूनय कळना, तीक म्हणूनय कळना. कित्याक म्हळ्यार आत्मीक तरान आमी मेल्या देखून, आमचें तें जिवना देखून आमकां तें उतार आमकां तें गॉड म्हूण बगना. आत्मो आमी सगळ्यांक आमकां उरता आसच्या प्रमाणे तो एक देवान आमचें तें जिवाचो स्वास दिल्लो, तो जिवाचो स्वास दिल्लो. तो ही आत्म्या मुखांतर कथोलीक पवित्र सभे मुखांत आमी पळयता आमचीं चिंतनां, आमचीं भोगणां, आमचें कितें भितर अंतस्करणांत आसा तें सगळें एक आत्मो जावन आसा. मोगाच्यान आत्मो जावन आसा. आमचे इमोशन्स, आमचे भावना, आमचे सगळें ह्या आत्म्यांत आसा. आनी पवित्र पुस्तक म्हणटा आयच्या दिसाच्या वाचपांत, नाश जातल्या तसल्या खाणा खातीर तुमी वावरचे न्हय, बगार वावोरा तुमी सस्नीक जिणयेक बाळटा तसल्या खाणा खातीर. कसलें तें सस्नीक जिणयेक बाळचें तसलें, आनी तें म्हज्या जिविताक कशें मोवाप्रास गॉड जावंक जाय म्हणल्या विशयांत आज आमचो नियाळ जावन आसा. पवित्र पुस्तक म्हणटा किर्तन 119 103 वाक्य म्हणटा, तुजी बसवणी म्हज्या जिबेक कितली मधुर, म्हज्या तोंडाक मोवाप्रास चड गॉड. दावीद आपल्या किर्तनांत म्हणटा, तुजें तें बसवणी, तुजें तें उतार म्हज्या तोंडाक मोवाप्रास गॉड. दावीदाच्या काळार कितले बूक आशिल्ले पवित्र पुस्तकांत. पयलेंचे एक 5 बूक आमी जिनेसीस, एक्सोडस ह्या असले एक 5 बूक, आनी थोडे इशीन दिशीन ग्रंथ ल्हान आसूंक पुरो. आनी थंयसले एक मोठें थंयसर ताका अवकाश आशिल्लो तरी थंयसर निर्गमन ग्रंथ या उत्पत्ती ग्रंथ या द्वितीय नियम असले एक 4-5 ग्रंथ आशिल्ले तरी थांतूय तो म्हणटा असले उतार वचता आसतना म्हाका म्हज्या तोंडाक मुस्त गॉड जाता म्हणून.
आज देवाचेच उतार, जिवंत उतार, सर्वेस्पोर देव उतरा मारिफात आसलो तो देव जेजू मुखांतर ह्या संवसाराक घेवन म्हाका तुका जिविताची उतरां दिल्यांत. तर हे उतार वचता आसतना म्हाका आनी तुका कितलें गोडसाण मोगाचें मोगाचें. दाविदाक थोडेशे बूक आशिल्ले त्या वेळार आनी ती उतरां वाचता आसतना ताका जर तर गॉड म्हूण बगलें जाल्यार आमी आतां वाचता आसतना म्हणटा ती एक चरित्रां म्हणटा. जर तर चरित्राच्या पुटा वाचता आसतना ताका तितलें गॉड जालें जाल्यार देव तूं ह्या संवसाराक जीव जावन आयिल्लो तो देव ताजी उतरां म्हाका आनी तुका कितलीं गोडसाण जावंक जाय मोगाचें न्हू. आमी जाणाव पवित्र पुस्तकांत एजेकिएल प्रवादाच्या 3ऱ्या अध्यायान 1 ते 4 वाक्य म्हणटा, ताणें म्हाका म्हळें, मनशा पुता तुका दिलां तें खा, हो कोवळो खा आनी उपरांत वचून इस्रायलाच्या घराण्या कडेन उलय. हांवें म्हजें तोंड उगडलें आनी ताणें तो कोवळो म्हाका खावंक दिलो. ताणें म्हाका म्हळें, मनशा पुता हांव तुका दितां तो कोवळो खावन ददोशी जा. हांव तो केलो आनी तो म्हज्या तोंडांत मोवा भाशेन गोड जालो. उपरांत ताणें म्हाका म्हळें, मनशा पुता इस्रायलाच्या घराण्याशी वच आनी म्हजी उतरां तांकां सांग. हांगासर आमी पळयता एजेकिएल प्रवाद्याक पयलें देवाचे उतार दितात आनी ते उतार खावंक जाय, तुका तें गोडसाण भोगोवंक जाय आनी केदाळ तुका तें गोडसाण म्हूण भोगलें तुवें तें तेजे उपरांत तुवें केल्लें उतार आनेकल्या परगट करूंक जाय. केदाळ तुका तें उतार गोडसाण म्हूण भोगना, त्या दाळा तुका तें आनेकल्याक दिसे म्हूण भोगना. कित्याक तुका तें गोडसाण म्हूण जावना, तुका तेजी टेस्ट जावना, तुवें कशें तरी आनेकल्याक दिवंक शकतलोय. देखून म्हणटा एजेकिएल प्रवाद एक तो ते हिंदूत येवन म्हणटा, खा हो कोवळो, हो तुका खाता आसतना ताका गोडसाण भोगली आनी गोडसाण भोगल्या उपरांत म्हणटा, तुका गोडसाण भोगली मू, वच आनी इस्रायलच्या परजाक म्हजें उतार तांकां परगट कर. उगडापण ग्रंथांत आमी पळयता मोगाचें न्हू. उगडापण ग्रंथाच्या पुस्तकांत जो हांव केल्ल्या उगडापणांत 10व्या अध्यायांत 8वें ते 10वें वाक्य अशें म्हणटा, तवळ हांवें सर्गींत हांव आयकल्लो थाळो परत्यान म्हजे लागीं उलोवन म्हणालो, वस दर्याचेर आनी भुमीचेर उबो रावन आसा त्या देवदूताच्या हातांत सोडून आसलो कोवळो घे. देखून हांवें देवदूत आसाशें वचून तो ल्हान कोवळो म्हाका दी म्हणून विचारलें. ताणें म्हळें, धर घे आनी खा, तुज्या पोटाक तो कुडू जातलो खरें, पूण तुज्या तोंडाक तो मोवा बरी रुचीक लागतलो. देवदूताच्या हातांतलो तो धाकटो कोवळो घेवन हांवें केलो, म्हज्या तोंडाक तो मोवा बरी गोड मारलो, पूण हांवें खातास म्हजें पोट सगळें कुडू जालें. हें कशें जावंक साध्य? देवाचें उतार तुका तोंडाक गोड लागता, पूण पोटांत कशें आमकां कुडू जाता गे म्हणलें सवाल. देवाचें उतार आमी पळयल्ल्या प्रमाणे तें आमकां गोडसाण आमच्या जिविताक दिवंक शकता आनी त्या देखून आमकां तें गोड, पूण पोटाक येचें म्हळ्यार कितें, थंयसर जिरवण थंयसर प्रारंभ जाता. हे कितें तें उतार आयिल्लें तें आमच्या जिवितांत तें जिरोवन तें उतार जिरोवन तें उतार आमी पाळूंक लागता गे, त्या दाळ आमकां तें गोडसाण जाता. उतार वाचूंक सुलाभ, आयकूंक सुलाभ, सांगूंक सुलाभ, पूण तें उतार म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत जीर्ण करण तें पाळटा आसतना जिवीत सगळें हें संवसारीक जिवन कुडू 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 जाता. कित्याक कित्याक कुडू जाता? पातकी सैमातावन, पातकाच्या त्या बुलोवण्यातावन, पातकाच्या त्या खुशेतावन हांवें आनी तुवें भायर येवंक आसा. त्या पातकाच्या ओडण्यातावन, पातकाच्या खुशालतावन भायर येताना जिवन मस्तू आमकां कुडू म्हूण बगता, मुस्सणांक आमकां कुडू म्हूण बगता. तशें करनाका, अशें करनाका, अयो आमी इतलें बरो जॉलीर आशिल्ल्या, कितलें गमात आशिल्लें, हें इल्लें आतां प्रॅक्टीस करतना देवाचें उतार हांवें आनी तुवें पाळटा आसतना, देवाचें उतार आमच्या जिवितांत जिरोवन वता आसतना आमकां तें गोडसाण भोगता. पयलीं पुस्तक म्हणटा, कित्याक तिमोथेक बरयल्या 2ऱ्या पत्रांत 3ऱ्या अध्यायान 16वें वाक्य म्हणटा,
देवाच्या प्रेरणाकार बरयल्लें सगळें पळयत पुस्तक शिकोवन दिवंक सूख केल्ल्यांक बेश्टोवंक वा सुखी दिवंक आनी बरे येचणेची तरबेती दिवंक उपकारता. त्या देखून बरे येचणेची तरबेती दिता देखून आमकां सगळ्यांक तें गोडसाणेचें तरी पूण ती तरबेती आमी जोडटाना तीच दितना बरें जाता आसतना थंयसर आमकां ती इल्ली खोडसाण भोगता. कित्याक जिणेच्या ह्या संवसाराच्या कुशळायेंतावन हांव आनी तूं पयस वता मोगाचें न्हू. पयत पुस्तक म्हणटा पेद्रूक बरयल्ल्या पयलें पत्र 2 अध्याय 11 वाक्य म्हणटा मोगाचें न्हू तुमचे लागीं हांव प्रार्थितां परगावी आनी यात्रेक मनीस तुमी देखून आत्म्याचेर झूज म्हणटल्या कुडीच्या ओडण्यातावन अलग रावा. केदाळा हांव आनी तूं कुडीच्या ओडण्यातावन अलग रावता. त्या दाळा आमकां ही कितेंगी खोडसाण भोगता. कित्याक खोडसाण भोगता? कुडीच्या ओडण्यातावन आमी अलग रावता. पयत पुस्तक म्हणटा मोगाचें न्हू केदाळा ह्या कुडीच्या ओडण्यातावन अलग रावून तुजें जिवीत तूं बांदून हाडटा गे. त्या दाळा तुजें जिवीत वर्त्या संतोशान दादोसकायेन भरता. वर्त्या संतोषकाय आनी दादोसकायेन भरता. सांत पेद्रूच्या 2 पत्रांत पयल्या अध्यायान 20वें वाक्य आमी पळयता. हें तुमी पयलें जाणा जाय पवित्र पुस्तक असो कोणसोय प्रवाद मनशान खासगी अर्थान सांगचो न्ही. कित्याक कोणसोय प्रवाद मनशान आपल्या स्वंत प्रेरणान उसारलो न्ही. बगार पवित्रत्म्यान प्रेरीत केल्ल्या प्रमाणे मनीस देवाची उतरां उलयल्लो. मनीस देवाची उतरां उलयल्लो तें प्रेरणाकाल हांगा पवित्र पुस्तकांत बरोवन आसा. उपरांत जेजूस ह्या संवसाराक आयलो आनी जेजून ती देवाचें उतार जावन अशें वेळा काळा बरोवन शब्द आसलो शब्द मनीस जाल्लो तें उतार हांगासर प्रगट जालां. आनी तें जावन आसा देवाचें उतार. आनी जें कितें ह्या पवित्र पुस्तकांत बरोवन आसा मोगाचें न्हू हर एकी तें देवाचें उतार. प्रवाद्यांक सर्वेस्परा देवान प्रेरण करून बरयल्लें तें देवाचें उतार. आनी हें देवाचें उतार मुस्त जाणांच्या जिवितांत तांच्या जिवितांत गोडसाण हाडूंक पावलां. 2-3 उदाहरणां दिवचें जाल्यार तो आमकां म्हाका तुमकां गुर्त आशिल्लें बरें मार्टीन लुथर एक भयंकर शक्तिवंत मनीस. तो कसो परिवर्तन जाल्लो. रोमा घरांक बरयल्ल्या पयल्या अध्यायांत ताका 16वें वाक्य ताचें जिवीत परिवर्तन करूंक पावलें. कित्याक तें उतार जावन आशिल्लें. ह्या सुवार्ते विशयांत हांव लजेना. कित्याक सत म्हणटल्या प्रती एकल्याक पयलें जुदेवांक तशेंच हेरांकय थाराण दिताली देवाची सकती. आनी हें ताच्या जिवितांत गोडसाण हाडूंक पावलें. त्या खातीर वांजेल तो सगळ्या संवसाराक प्रगट करूंक ताणें जायतें ट्रान्सलेशन करून आनी जायतें ताणें प्रयत्न केले. ह्या आमी पळयलें जाल्यार हांगासर चरित्रेंत एज अ टोटल क्रिश्चियनिटीक पळयत आसतना ह्या मार्टीन लुथरान जायतितलो वावर केलो. कित्याक तो कितें सेलो जेवंक ना. हें ताका उतार ताच्या जिविताक ताका गोडसाण लागलें आनी तें गोडसाण ताणें सांगलें आनी हेरांगी वासीचें म्हणून पुरा भासांनी ट्रान्सलेट करूंक लागलो. तेच प्रमाणे आमी पळयता बुद्धिस्ट फैटून हतमट म्हणलो एकलो कन्वर्ट जालो बरो एक धर्म प्रचारक. आनी तो म्हणटा हांव आपूण कित्याक म्हाका देवाचें उतार खुशी जालें म्हळ्यार मातेवाच्या 11व्या अध्यायान 28 वाक्य येया मुजे सरशें तुमी समेस्त कश्टातलो न्हू आनी वजन वयतलो न्हू. हांव तुमकां विशय दितलो. म्हजें झू तुमच्या खांद्यार घेया आनी म्हजें लागचें शिका. कित्याक हांव बोळ्या आनी कलत्या काळजाचो आनी तुमकां समाधान मेळटलें. कित्याक म्हजें झू वोवंक सुलाप म्हजें वजें हाळू. न्ही मोगाचें न्हय म्हाका आनी तुका गोडसाणेचे विशय न्ही. त्या बुद्धिस्ट जावन कन्वर्ट जाल्ल्या त्या व्यक्तीक मात्र म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत देवाचें उतार पवित्र पुस्तक सांगता तुमचें जोडायचें झू टेन्शन सकाळीं उठल्या तो रातीक न्हिदता म्हणसर टेन्शन. रातीक न्हिदल्यार न्हीद पडना परत्यान टेन्शन. सकाळीं उठ्ठना दोळे उक्ते जायना परत्यान टेन्शन. पूण जेजू म्हणटा कितें तुमचें सगळें झू म्हजे कडेन दिया आनी म्हजें झू इल्लें हाळू आसा तें काण घेया. निसय की उतार
म्हाका तुका गठाय दिता निंगी मोगाच्यान म्हाका तुका गोडसाणेचें निंगी आनी असल्या उतरांत हांवें तुवें थीर रावल्या वेळार देवाच्या उतरार म्हणून जियेत आसतना सगळें टेन्शन आपापीस पयस येता कित्याक आमचें टेन्शन सर्वेस्पर देव पळयता निर्गमन पुस्तकान 16 वाक्य म्हणटा सर्वेस्पर तुमच्या खातीर झुजतालो तुमी शांत रावा त्या खातीर आमचें टेन्शन पुरा कोण झुजता आमच्या खातीर सर्वेस्पर झुजता हें उतार म्हाका तुका मोगाचें आनी गोडसाणेचें जाय जें मोगासन आनी त्या देखून पळयत पुस्तक आमच्या जिवितांत गोडसाण असो जायसै त्याच प्रमाणे सांत आगोस्तीन ताच्या जिवितांत काका खंयचें नुस्त गोडसाणेचें उतार जावन आसलें रोमाकारांक बरयल्ल्या 13व्या अध्यायांत 13वें वाक्य ताका ताच्या जिवितांत परिवर्तन आनी गोडसाण दिवंक पावलें तें जावन आसलें आमची साल समकण दिसा उसवडा जियेतल्या जाणांक सहज जाल्लें जावन आसूं पोटार देपूण वा बेप देपूण वा कामाचेर वा भास कळपूण झगडी वा मसोर आमकां नाका आनी असलीं हीं उतरां ताच्या जिवितांत ओठ्ठारे जिवन आशिल्ल्या सांत आगोस्तिनाक ताच्या जिवितांत परिवर्तन करूंक पावलें कामां तर पूण म्हाका जिवीत दिवंक शकना बेप देपूण म्हाका जिवीत दिवंक शकना पोटार देपूण म्हाका जिवीत दिवंक शकना देवाचें उतार म्हाका जिवीत दिवंक शकता म्हणटा आनी तें ताच्या जिवितांत गोडसाणेचें उतार जावन सगळें ताचें जिवीत परिवर्तन जाता मात्र न्ही तो शांत जावंक पावता कीर्तनकार 119 अध्यायांत आमी पळोवंक जाल्यार 97वें वाक्यांत 104वें वाक्यांत देवाच्या उतरा विशयींत एक गुंडायन एक चिंता पाठयता आनी तो म्हणटा तुज्या धर्मशास्त्राचो हांव कितलो मोग करता दिसभर हांव ताचो नियाळ करता तुजो आदेश म्हज्या सगळ्या दुस्मना प्रास शाणो करता कित्याक तो सदांच म्हजे सवे आसा दुस्मना प्रास आमी कशें शाणें जावंक साध्य आसा हर एकल्यांक की आमच्या जिवितांत एक न्ही एका टायमार आमकां दुस्मान आसलेत आनी दुस्मान इतले हुशार आसतात की कशें म्हूण आमकां टेन्शन हाडिचें कशें म्हूण आमकां नालिसाय घालिचें कशें म्हूण आमकां रडयचें कशें म्हूण आमकां पोंडाक घालिचें कशें म्हूण आमकां सकयल मारिचें म्हूण जाय तितले प्रयत्न करतात देवाचें उतार आमकां आमचें तें जीर्ण जावन आसल्यार त्या मनशांक फावो ती जाप तो उलयतना ठक्काकन कशें आन्सर करीचें म्हूण आमकां कळटा तो मनीस आमकां एक फोन कोणता आसतना तो फोनांत पडनातले बरें रावाचें कशें म्हूण आमकां देवाचें उतार आमकां ज्ञान दिता आमच्या दुस्माना वयर जाय तितले फावटी दुस्मान आमकां जाय तितले आमकां तोंदरे करूंक पळयत जाल्यार देवाचें उतार म्हजें तें आनी तुजें तें आसल्या वेळार ताका आमकां केस हालोवंक जाता आसना कित्याक देवाचें उतार आमकां त्या सारक्या वेळार सारकें स्पंदन करूंक शकता मात्र न्ही ताजे पुरा तंत्रां कुतंत्रा वयर आमकां जैत व्हरूंक सर्वेस्पराचें उतार आमकां कुमोग करता मात्र न्ही आमकां ताजेर जैती आमकां मेळटा पळय पुस्तकांत जायत तितलीं हाका उदाहरण आसात मोगाचें न्हू खंयसर दुस्माना वयर त्या देवाच्या उतरांच्या आदारार जायतीं झुजां ते जिखले जायते फावटी त्या देवाच्या उतरांत आमी पळयलां जेजूक ताळणी आयिल्ल्या वेळार सैतानान ताका ताळणी हाडल्या वेळार देवाच्या उतरान तो ताजेर जिखता पळयत पुस्तकांत जाय तितलीं उदाहरणां आमकां मेळटात त्या देखून देवाचे उतार गोडसाण आमकां केवल खालें खालें बरें मेळटा म्हणी म्हज्या आनी तुज्या सर आमकां कोण पुरा दुस्मान आमकां उपादकार आसात तांचे वयर सैत व्हरूंक आमकां उपकारता म्हणटा पळयत पुस्तक उपरांत म्हणटा सगळे म्हज्या शिक्षका प्रास हांव बुदवंत जालो कित्याक हांव तुज्या शिकोवणेचो नियाळ करता मस्त मोठी आमी पळयता मोगाचें न्हू आमकां शिकयलीं टिचरां आमचे की सड त्याने शिकाप लौकीक शिकाप MA MCom या PhD या आनी कितें प्रोफेशनल कोर्स व्हडले व्हडले केल्या जावंक पुरो पूण देवाच्या उतराची जाणवाय आशिल्लो व्यक्ती त्या मनशांचे की ताच्या टिचराचे की कितले वांट्यान तो मुखार आसता कित्याक तो मुखार आसता ताका ताजें चिंताप तांकां ज्ञान दिता हें देवाचें उतार आमकां ज्ञान दिता आमी अशें एकटी सांगलें आमी आयकलां एकटी फ्लायटार येता आसतना थंयसर व्हडलो भयंकर एक नॉलेजेबल मनीस जाय तितलें शिकला आनी तो एका ल्हानशा भुरग्या संगी तो एका मागण्याच्या भुरग्याच्या संगी एकलें वाचून आसलें बायबल आनी ताका पळयता आमी उलयल्यार बरें न्ही गे एग्गी येता न्ही गे फास्ट म्हळ्यार एग्गी भोंवता न्ही उलयल्या वेळार टायम असो कळना न्ही गे तशें फास्ट येता म्हणून
देखून जायत म्हणटा तें भुरगें जायत म्हणटा जायत अंकल आमी उलया म्हणून आनी वो मनीस मुस्तो शिकपी वो चिंता हें भुरगें कालें वाचता तें बायबल ताका खंयचें करेक्ट ज्ञानी ना देखून तो म्हणटा हांव जाल्यार खंयच्या विशयान उलया ताका भुरगें म्हणटा म्हाका कालें गुत्ता अंकल तुका जाल्यार मुस्तू गुत्ता तूं तो सांग खंयचे म्हणे विशयी जाल्यार आमी एटॉमीक एनर्जी विशयन उलया म्हणून जायत एटॉमीक एनर्जी विशयन उलया म्हणटा हें भुरगें बूक बंद करता आनी त्या वेळा तें वो मनीस खुशी जाता आनी हांवें रैलान सोडून तेचें आनी आयकून तेचें म्हणून आनी तशें म्हणटा एटॉमिकाचें म्हणटाना तें भुरगें म्हणटा अंकल अंकल म्हजी एक सवाल आसा कितें म्हणटा तें सवाल इतलेंच हें पळय गाय तण खाता जिंके तण खाता कुदरय तण खाता पूण भायर येतना गाय रोट्टी बरी एक शेणाचो मुदो घालता हे जिंके बिटी 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 घालता आनी ते हॉर्स कुदरे सुक्या तणाचो मुदो घालता हें कित्या म्हणून आतां हो बिरमोत मुस्तो शिकला वय बिरमोत हें कशें कळचें खावचे भितरेचें तण भायरेचें आनीक तुरूप हें कशें म्हणून हो बिरमोत चिंता 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 चिंतून चिंतून गमेन 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 असं म्हणटा पुता म्हाका गुत्तू ना म्हणून तक्षण ते भुरगें म्हणटा अंकल मागीर ह्या मेळ्या वस्तू विशयी तुका गुत्तू नाल्यार मागीर आमी एटॉमीक एनर्जी ते देवडले विशयी खाले उलोवंक नाका सोडून सोडी हांव बायबलूच वाचता म्हणटा मोगाचें न्हू मुस्तुबुटी आमचे बोवर एसच्यांक जाय तितले शिकल्यात व्हडले व्हडले उलयतात बेज तांकां विचारल्यार तांकां कांय गुत्त आसना बेज सामान्य ज्ञान तें हांकां गुत्त आसना आमी पळयता तें सालमावराय आमी पळयता देवान ताका जाणवाय दिल्ली न्ही जाणवाय दिल्ली ताका आसले जाणवे मुखार कोणाक म्हणे ताजे वरती जाणवे आसले तो कांय ल्हानसो भुरगो आसतना पयत पुस्तक म्हणटा ताका जाणवायचें ताणें दिल्लें तो खंय व्हडलें व्हडलें खंय शिकोवंक गेल्या उरल्या बरी ना तरी पूण तो वर्तो जाणवंत व्यक्ती जावन आसलो कित्याक सर्वेस्पराचे उतराची जाणवाय ताका आसली सर्वेस्पराची उतराची जाणवाय आसली त्या देखून ताजे वयर कोणेंच जिखोवंक साध्य जावना ताजे कोणेंच जिखोवंक जावना सोमियान जिसोको सवालां जायत्या लोकांनी घाल्लीं जायत्या लोकांनी फारिजेवांनी शास्त्र्यांनी थाणी आनी जाय तितलीं सवालां घालीं खंय सरी पळयत पुस्तक म्हणना जेजू खंयच्या म्हूण इस्कॉलाक वचून PhD जावन गेला म्हणून पूण जेजू सगळ्यांच्या तोंडान आपयता फटक्क करून आन्सर करता कशें ताका देवाच्या उतराची जाणवाय आशिल्ली पेद्रू आनी इतर शिस ते बहिरंग धैर्यान ते प्रसार करता आसतना तांकां पुरो धरण तांकां सानेद्रीन सभे मुखार रावयतात मारतात धडयतात आनी म्हणटात हे अंकांक अशी इतली जाणवाय हे मोगर हे इशीन दिशी नाशिल्ले कांय शिकोवनात अंकां कशी इतली जाणवाय इतली तर मोगाचें न्हू देवाच्या उतराची तांकां जाणवाय आसली देवाचे उतार ते परगाट करनासले आनी त्या जाणवे मुखार कोणाची जाणवाय रावोंक ना त्या देखून म्हाका आनी तुका हे देवाचे उतार गोडसाणेचे जायचे कित्याक म्हळ्यार जर तर हे देवाचे उतार म्हाका आनी तुका गुत्त आसा हांव आनी तूं जाणवोन जावन आसता परत थंयसर म्हणटा जाणट्यांक आसा ते जाणवाय प्रास चड जाणवाय म्हाका आसा कित्याक तुज्यो आज्ञा हांव पाळटा वायटाच्या मार्गार पांय दवरूंक म्हाका दिनाका कित्याक तुज्या उतराक हांव पाळो दिता आतां हांगासर पळया जाणटो म्हळ्यार कोण सामान्य जावन इल्लें प्राय जालें एक 60 70 80 90 जालें बारी प्राय जाल्या पयलें बरा धवेके आसल्या कडल्यान बरें गुत्त आसा म्हणून आतां तशें इल्लेशें प्राय म्हळ्यार इल्लें गुत्त आसा कोण ना म्हणून पूण पयत पुस्तक म्हणटा ताका गुत्त अशें संवसारीक ज्ञान सो TV पळोवंक पुरो पेपर पळोवंक पुरो थंय पळोवंक पुरो हें पळोवंक पुरो पूण देवाचें उतार आशिल्ल्या मनशाक ताका एकदम जाणवाय ताका लाभता जाल्ल्यान खंयच्याय प्रायवान मनशा कडेन तो तर्क करूंक शकता आनी सुज्ञानान लॉजिकार उलोवंक शकता तांचे कडेन बडा नॉलेज आसूंक पुरो हांगासर लॉजीक रिजनिंग पावर समजुडेन तो उलोवंक शकता कित्याक ताका देवाचें उतार तो जाणा आनी म्हणटा पळय पुस्तक थंयसर म्हणटा वायटाच्या मार्गार पांय दवरूंक दिनाका डिजर्निंग वायटाचे वाट खेताळे 2 वाट आसता एक बरी वाट एक वायट वाट वायटाच्या वाटेर वचनातल्या बरी म्हाका आनी तुका देवाचें उतार आमकां सारक्या वाटेर वचोंक कारण जाता आनी हाचे वरवीं आमी बऱ्या जिविताक वचोंक पावतले हांव परत म्हणटा तुज्या निर्णयांक हांव पाठ करिना कित्याक तुवें म्हाका समजुणें दिल्याय तुजी बसवणी म्हज्या जिबेक कितली मधुर
म्हज्या तोंडाक मोवा प्रास चड गोड म्हणटा. म्हळ्यार तितले तुजे बसवण्यो, हर एक बसवण्यो जाय तितल्यो हांव रिपीट करूंक वचन, आमकां जाय तितल्यो आसात. इसाया बरेच्या 54 वाक्य म्हणटा, तुजे विरोध वापरूंक गेल्लें खंयच्याच हातेर सफळ जावचें ना. तुका गुन्यांवकार करता ती हर एक जी फुडकिरी म्हण तूं रुजू करतले. हें सर्वेस्परा सेवकाच्या सुभाग म्हजे वरवीं तांकां सोडून मेळटलें. मोगाच्यानो कितले फावटी आमकां बंद कालेंगी आमकां उपाद करूंक जाय तितलो लोक येता. पूण पळयत पुस्तक म्हणटा आश्वासन दिता, कांयच भियेनाका, ती सगळीं हांव तांची योजना हांव म्हूण घालता. तूं कांय भियेनाका, तुजे म्हणलो हर एक आरोप फुटकेर म्हूण हांव रुजू करता. असले आश्वासनां जाय तितलें आसात मोगाच्यानो, जाय तितलें म्हळ्यार जाय तितलें आसात. हांव सांगूंक वचचें म्हणना, कित्याक तुमकां साबार आश्वासनां गुत्त आसात. आनी पळयत पुस्तक म्हणटा ती बसवणी म्हज्या जिबेक कितली मधूर. केद्या ती बसवणी हांव रिपीट करत आसता. पॉवर ऑफ द टंग, आदले फावटी आमी सांगलें पॉवर ऑफ द टंग. ह्या जिबेन ते बसवणी कितली आमी रिपोर्ट करता तितले आमकां तें सदन करता. हांगासर भाऊ सवेल आसा, ताजे कडेन विचारल्यार तो म्हणटा बायबलाची बसवणी रिपीट केल्यार 100 and 200% सक्सेस म्हणटा. ताजे कडेन गेल्यार एक दीस जाल्यार तो टेस्टिमनी दिवनूच येता. तशें ताजे अनुभव कोणें जोडला तांकां हर एकल्यांक गुत्ता मोगाच्यानो. बसवणी देवाचें उतार तें बसवणी आसा, रिपीट केल्ल्या वेळार आमकां जाय तितलें आमकां थंयसर बरेंपण लभता. कीर्तन 119 अध्याय 16 वाक्य म्हणटा, तुज्या आदेशांनी म्हाका संतोष मेळटा, तुजें उतार हांव केदींच विसारचो ना. आमकां संतोशी ताजे वरवीं आमकां लाभता. पळयत पुस्तक म्हणटा, रुपया भांगाराच्या हजारांच्या हजार नाण्या परस तुज्या तोंडांतलें धर्मशास्त्र म्हाका चड मोलादी. कित्याक म्हळ्यार सगळ्यांना हें केल्यार रिपीट करचें म्हळ्यार इतलें एकदम वॅल्युएबल जावन आसा. रुपया भांगाराच्या परस 1000 वांट्यांनी चड हें देवाचें उतार म्हाका तुका वॅल्युएबल. आतां कीर्तन पयलें अध्याय पयलें तो 3 वाक्य अशें म्हणटा, पळया अर्थ करा. 2 वांटो जो मनीस खोट्यांच्या बुदी प्रमाणे चलना, फातक्यांची वाट धरिना आनी अधर्म्या संगता बसना, बगार सर्वेस्पराच्या धर्मशास्त्रांत संतोषता आनी दीस रात ताजें धर्मशास्त्र नियाळता तो बगी, तो वळता उदका देगेर लायलेल्या एका रुखा बरी, जो आपल्या काळार फळ दिता आनी ताची पानां केदींच बावनात. जे सगळें तो करता तें सुफळ जाता. कितलें मिनींगफूल पळया. एक खोट्या वाटेनेचें, एक बऱ्या वाटेनेचें धर्मशास्त्र. बगार सर्वेस्पराच्या धर्मशास्त्र संतोषता. सर्वेस्पराचें धर्मशास्त्र म्हळ्यार देवाचें उतारान संतोषता. आतां पळया कितें ताचो फळ पळया. तो वळत्या उदका देगेर लायिल्ल्या एका रुखा बरी, जो आपल्या काळार फळ दिता आनी ताजी पानां केदींच बावनात आनी जें सगळें तो करता तें सुफळ जाता. आतां खंयच्या कारणा खातीर तीं बरीं फळ दितात मोगाच्यान, खंयच्या कारणा खातीर ते फळ दितात. वळत्या उदका देगेर लायिल्ल्या रुखा बरी, रुखान कितें आसा? जीव आसा न्ही. त्या रुखान जीव आसा, त्या करून ती फळां दिता. सिंपल. रूख कित्याक फळो दिता? रुखांत जीव आसा, जीव ताका फळां दिवंक शकता. आतां आमी हांगासर जुवांच्या पुस्तक सुवार्ते प्रमाणे पयलो अध्याय आमी पळयलें जाल्यार वेळा काळा पुर्वी सोबद आशिल्लो, सोबद देवा समें आशिल्लो, सोबद देव जावन आसलो. सोबद कितें जावन आसा? देवाचें उतार, देव तो जावन आसा. आतां देवाचो सोबद थंयसर म्हणटा, हांगासर कीर्तन म्हणटा धर्मशास्त्र. सर्वेस्पराच्या धर्मशास्त्रान संतोषता आनी दीस रात ताचें धर्मशास्त्र नियाळता तो बगी. म्हळ्यार देवाचें उतार कोण नियाळता तो देवाकच नियाळता. वय की न्ही. हांगासर कितें म्हणटा? वेळा काळा पुर्वी सोबद आशिल्लो, सोबद देवा समें आशिल्लो, शब्द देव जावन आशिल्लो. सो शब्द देवाचो म्हळ्यार कितें? देवूच तो. आनी कीर्तनकार म्हणटा, जर तर तुवें देवाचो धर्मशास्त्र तूं नियाळना आसाय जाल्यार तुका व्हरतो संतोश आनी बरें तो फळ दिताय. आनी हांगासर म्हणटा देवाचो शब्द आनी देव एकच. देवाचो शब्द आनी देव एकच. वेळा काळ्या पुर्वीच तो देवा समें आशिल्लो, सर्व वस्तू ताचे मारिफात रचन जाल्ल्यो, रचली खंयचीय वस्तू
थाचे विणे आयिल्लिना रसिल्ल्या हर एका वस्तून थाचे तावन जीव जोडलो. कोणा तावन जीव जोडलो? कोणा तावन जीव जोडलो? देवाच्या उतरात तावन जीव जोडलो. रसिल्ल्या हर एका वस्तून हांगा पळया, रसिल्ल्या हर एका वस्तून थाचे तावन जीव जोडलो. कोणा तावन जीव जोडलो? वयर आमी पळयता थंयसर वेळा काळा बरोबर शब्द आसलो तो देवा समय आसलो, तो देवा समय आसलो शब्द हांगासर संवसाराक येता न्ही. वो जिसू ह्या देवाच्या शब्दा वरवीं हर एका रसिल्ल्यान काळें जालें जीव जोडलो. जीव जोडलो. हांगासर आमी किर्तनांत कितें पळयलें? किर्तनांत आमी पळयलें तो वळता देगेर लायल्या एका रुखा बरें तो आपल्या काळार फळ दिता. ह्या रुखाक खंय तो जीव आयलो? हांगासर आमी ह्या किर्तनांत पळयता बगार सरोस्पराच्या धर्मशास्त्र संतोषताने दीस रात ताजें धर्मशास्त्र नियाळता तो बगी तो वळत्या उदका देगेर लायल्या एका रुखा बरें तो आपल्या काळार फळ दिता. ताजें पानां कितेंच पवनान तें सगळें तो करता तो सफळ जाता. आतां ह्या रुखाक जीव खंयच्यान आयलो म्हळ्यार हांगासर थंयसर उदक आसा. उदका देगेर लायिल्ल्या एका रुखा बरें थंयसर उदका देगेर आयिल्लें उदक पुरा ताका वळटा आनी ह्या रुखाक जीव भरता. देवाच्या शक्तीत देवाचे उतार वळटा आनी हांव आनी तूं सरेस्परान रसिल्ली ती व्यक्ती जावन म्हाका तुका जीव खंयच्यान येता? जीव येता ह्या देवाच्या उतरांतून म्हाका आनी तुका जीव आसा. म्हज्या आनी तुज्या जिवाक केदाळ देवाचे उतार म्हणलें म्हजें तें आनी तुजें तें आसा, म्हजें तें आनी तुजें तें जीव आसा. परत थंयसर आमी पळया रसिल्ल्या हर एका वस्तून थाचे तावन जीव जोडलो म्हळ्यार देवाच्या उतरांत तावन जीव जोडलो आनी तो जीव मनशा कळसो उसवाड जावंक पावलो. म्हजो आनी तुजो उसवाड कोण मोगाचें न्हू. देवाचें उतार म्हजें तें आनी तुजें तें आशिल्लें तें जावन आसा म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत उसवाड. आनी तो उसवाड कसलो उसवाड मोगाचें न्हू. नेक्स्ट वाक्य म्हणटा तो उसवाड काळोखांत प्रकाशता ताका आटापोवंक काळोखा निमती जालें ना. वो उसवाड म्हजें तें आनी तुजें तें देवाच्या उतरा मार्फत म्हजें तें आनी तुजें तें व्हडसो तो उसवाड त्या कोणूच काळोख तो आटापोवंक शकना. काळोख म्हळ्यार कितें? काळोख जिवितांत आसचे कश्ट सर तरेची कितें आमी सद्या भाशेन उलयता थंय मंत्रां तंत्रां कश्ट दगदण्यो दुस्मान कितें पुरा पिडा शिडा पुरा कितें दूख आसा सगळो काळोख कितें पुरा काळोख आसा. ह्या काळोखाक ह्या उजवाडा वयर जिखोवंक साध्य आसना. उजवाड खंयच्यान येता? उजवाड देवाच्या उतरांतून येता. परत आमी तें नियाळ्या परत नियाळ्या. सर वेळा काळा पुर्वी तो देवा सवें आशिल्लो. सर वस्तू थाचे मार्फत रचन जाल्ल्यो. रसिल्ली खंयचीच वस्तू थाचे विणे आयिल्ली ना. रसिल्ल्या हर एका वस्तूक थाचे तावन जीव जोडलो आनी तो जीवच मनशाक असो उसवाड जावंक पावलो. तो उसवाड काळोखांत प्रकाशता आनी ताका आटोवपाक काळोखा निमती जालें ना. त्या देखून केदाळा देवाचें उतार म्हजें तें आनी तुजें तें जिवाळ जावन आसता. त्या दाळा खंयच्याच शक्तीक म्हजे वयर आनी तुजे वयर जैत व्हरूंक जायना. जायते बोटी जायते समस्ये म्हजे आनी तुजे मुखार येवंक पुरो पूण देवाचें उतार हांवें वाचून नियाळ केल्ल्या वेळार तें गोडसाण म्हज्या जिवितांत हांवें भोगल्ल्या वेळार त्या उजवाडाक खंयच्योच शक्त्यो जैत व्हरूंक शकनात. त्या देखून किर्तनकार म्हणटा तो वळत्या देगेर लायल्या एका रुखा बरें तो जो आपल्या काळार फळ दिता आनी ताची पानां केदींच बावनात. जें सगळें तो करता तें सुफळ जाता. कित्याक तें सुफळ जाता? कित्याक म्हळ्यार त्या रुखांत जीव आसा. जीव खंयच्यान येता? त्या उदकाच्या झरीतावन येता. हांगासर मनीस हांव आनी तूं म्हाका आनी तुका जीव खंयच्यान येता? देवाच्या उतरांतल्यान येता. वो देवाच्या उतरांतल्यान आयिल्ल्या जिवा वरवीं कितें जाता? म्हाका आनी तुका
जीव आसा आनी हांवें तुवें केल्लें हर एक काम सुफळ जाता. हांवें तुवें हातीन घेतिल्लें हर एक आमच्या जिवितांत सुफळ जाता. मात्र न्ही आमकां संतोश लाभता, आमकां जैत लाभता आनी आमी कुशेन आसता. त्या देखून किर्तनकार पयले सांगता 2 वाटो आसात. पयली वाट, जो मनीस खोट्यांच्या बुदी प्रमाणे चलना, पातक्यांची वाट धरिना आनी अधर्म्या सांगाता बसना. ते पुरा करून खोटे हें पुरा देवाच्या उतराच्या विरोध आसचे, पुरा खोटेपण. मोदे म्हूण ना, एकच देवाच्या उतरां सांगाता, ह्या देवाच्या उतरां विणे. देवाच्या उतरां विणे आसचे सर्व थंयसर पातक्यांची वाट, या खाळोकाची वाट, या खोट्यांची. पूण थंयसरल्याक खांय जिवीत ना. तसलो रूख मारूबंद रायिल्ल्या रुखा बरें कांयच फळ दिवंक शकना. फळ दिल्यार तो बावून वता, कांयच प्रयोजन ना. पूण उदका देगेर आसचो देवाच्या जावन जीव जोडलो तो रूख, हांव आनी तूं देवाच्या उतरांत हांव, त्या देवाच्या उतरांत हांव जिवीत जोडलें, त्या देवाच्या उतरांत हांव उजवाड जोडलें. म्हजें आनी तुजें जिविता मुखार, त्या उजवाडा मुखार खंयचोय काळोख रावंक शकना. त्या देखून हांवें तुवें सांगचें मोगाचें न्हू, देवाचें उतार म्हाका तुका घोडसाणाचें जायचें. कित्याक ओ देवाचें उतार घोडसाण म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत, कित्याक तें उतार म्हाका आनी तुका जिवितांत उजवाड दिवंक शकता. आनी उजवाडच म्हाका आनी तुका सर काळोखा वयर, जिविताच्या हर एका समस्ये वयर जिखोवंक शकता. आनी त्या देखून आमी उडास दवरया, देवाचें उतार म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत मोवाचें केसड घोडसाणाचें जायचें. देखून जेजू म्हणटा जुवांच्या 15व्या अध्यायांत 5वें वाक्य, वय हांव दाखवल तुमी फांटे, जो कोण म्हजे थंय रावता आनी जाचे थंय हांव रावता तो यथेश्ट फळ दिता, कित्याक म्हजे विणे तुमी कांयच करूंक शकनात. आमी किर्तनांत पळयलें थंयसर उदका देगेर नाशिल्ल्या धर्मशास्त्र नियाळसो, धर्मशास्त्र पाळसो, उदका देगेर नाशिल्ल्या रुखा बरें यथेश्ट फळ दिता. हांगासर आमी पळयता देवाचे उतार कोण पाळटा, देवाचे उतार कोण नियाळटा, देवाच्या उतरांत हांव जीव येता. आनी पळयत पुस्तक हांगासर म्हणटा तसलो यथेश्ट फळ दिता. कित्याक यथेश्ट फळ दिता म्हळ्यार आमी पळयता जुवांच्या 1 अध्यायान 12व्या वाक्यांत, पूण आपणाक स्विकार केल्ल्या समेस्तांक, म्हणजे आपल्या नांवाचेर विश्वास दवरतल्यांक देवाची भुरगीं जावचें ताणें हक्क दिलें. जेजू म्हणटा हांगासर दाखवले भशेन तुमी देवाची भुरगीं जाल्यात, देवाचे हांवें देवाचो पूत, तुमी देवाची भुरगीं जाल्यात. पळया मोगाचें हांगासर आमी पळयता 12व्या वाक्यांत, तुमी देवाचें उतार पडल्या वेळार आपणाक स्विकार केल्ल्या समेस्तांक, म्हणजे आपल्या नांवाचेर विश्वास दवरतल्यांक देवाचें भुरगीं जावचें हक्क ताणें दिलें. न्ही जेजू देवाचो पूत, आमकां देवाचें उतार वाचून नियाळ केल्ल्या वेळार आमकांय देवाचें भुरगीं जावचें हक्क जालें. हांगासर आसा देवाचो पूत, आमकांय देवाचें भुरगीं जावचें हक्क. हांव आनी तो वाल, ताजो फांटो हांव. आनी त्या देखून पळयत पुस्तक म्हणटा हांव दाखवल तुमी फांटे, जो कोण म्हजे थंय रावता आनी म्हजे थंय जाचे थंय हांव रावता तो यथेश्ट फळ दिता. केदाळा देवाचें उतार म्हजे थंय आनी तुजे थंय रावता, आमी यथेश्ट फळ दिवंक शकता. आनी त्या देखून पळयत पुस्तक मोगाचें न्हू आमकां सांगता ताजें उतार आमकां घोडसाण जावंक जाय. एक उदाहरण दिवन आयज आमी नियाळ आमी अखेर करता. कित्याक जाणवायचें आनीक खाली व्यत्यास घेवन संवसारीक चिंतपा प्रमाणे दुडवाक मुस्त म्हत्व आसा. हें काळोखाचें चिंतप, दुडू आसल्यार सक्कड जालें म्हणून. पूण सर्गींच्या चिंतपा प्रमाणे दुडू सर्वस्व न्ही. पळयत पुस्तक म्हणटा हेब्रेयकारांक बरयल्ल्या 13व्या अध्यायांत 5वें वाक्य म्हणटा, दुडवाची आशा तुमच्या जिवनाक प्रेरण जायना जावं. तुमचे लागीं कितें आसा तितलेंच तुमी दादोशी जावंक शिका. देवानच म्हळां हांव तुमकां सणसो ना, हांव तुमकां सोण घालचो ना. हांगासर पळयत पुस्तक म्हणटा दुडवाचेर तुमी वंदून रावं नाकात, आशिल्ल्यान संतोश पावा. आनी परत पळयत पुस्तकांत आमी पळयता 6 मार्काच्या 10व्या अध्यायांत 25व्या वाक्यान जेजू क्रिस्त सांगता, एक खरेपणी सुवेच्या बिरडांतल्यान पाशार जायत तरी ग्रेस्त मनीस देवाच्या राज्यांत तितल्या ससारायन रीग आसना. एक ग्रेस्त दोन असले गुळे खान जाता तुका ताजेर आशा, पयश्या वयर पयशे आशा. आनी ही तुजी समजोणी, पयश्या वरवीं म्हजें जिवीत आसा म्हणलें समजोणी तें फट.
कित्याक ह्या पयशे आमकां आत्म्याक कांय प्रयोजन जायनात. हर एक धर्म जावं पुरो क्रिस्तांव धर्म, जावं पुरो हिंदू धर्म, जावं पुरो मुस्लीम धर्म, ह्या खंयचोय धर्म सांगता मेल्या उपरांत आत्मो थंयसर आसता. आत्म्याक मरण ना. खंयच्या धर्मा प्रकारे आत्म्याक मरण ना. आत्मो कंटिन्यू जावन येता. तुजो दुडू कित्याक प्रयोजन? दुडू त्या आत्म्याक कांय मेळटा की? दुडू तो आत्मो कांय कंटिन्यू करून वचूंक साध्य की? दुडू कांय त्या आत्म्याक मेळना. तो आनीक कोणासोगी जावन वेता. हांगा पवित्र पुस्तक कितें तुका सांगता? देवाचें उतर कितें सांगता? दुडवाचेर तूं कॉन्सन्ट्रेशन करनाका, बगार म्हज्या उतरांचेर कॉन्सन्ट्रेशन कर आनी तुका जिवीत मेळटा. जर तर देवाचें उतार म्हाका गोडसाण लागलें, म्हजो आत्मो बचाव जाता. म्हजो आत्मो बचाव जाल्यार म्हजो संतोशान आसता. दुडू जर तर हांवें ल्हानतावन मरता पर्यंत दुडू जमूनच गेलो, तो दुडू जमयलो सोम्या, पूण म्हज्या आत्म्याक जालें प्रयोजन. आत्मो सीदा उबोवन गेलो, हांगासर दुडू थंयसर उरलो, खंयसर प्रयोजन ना. हे व्यत्यास. त्या देखून पवित्र पुस्तक म्हणटा म्हाका न्हू, 6 लोकाच्या 12व्या अध्यायांत मोतमुरेन वाक्य म्हणटा, तुमच्या आस्पदेक विकून मेळिल्लो दुडू दान धर्म करा. पोरण्यो जावन पिंजानांत तसल्यो चिरयो करा. सर्गीर सरानांत तसलें दिरवें पुंजाया. तें सोर सशी येना, सणस कांतोन विबाड करिना. हे काली हांवें उदाहरण मात दिलें. कित्याक म्हळ्यार संवसारीक जाणवाय, संवसारीक नॉलेज कितें आसा ती व्यर्थ. हांवें एक उदाहरण दिवन तें दुडवाचें एक उदाहरण दिलें. पूण कितें पवित्र पुस्तकान जाणवाय आसा ती फळादीक. आनी त्या देखून देवाचें उतार म्हाका आनी तुका मोवप की चड गोडसाणाचें जायचें. जर तर देवाचें उतार म्हाका आनी तुका गोडसाण जायना म्हणल्यार अर्थ आमी एका मेल्ल्या मोड्याक कशें मोवूंक गेल्यार ताका कांयच गोडसाण कळना गे, तशेंच आत्मीक जिवितांत न्हिदोन पडलेल्या, आत्मीक जिवितांत मरण पावल्या व्यक्तींक देवाचें उतार, देवाचें उतार गोडसाण जावंक शकना. तर हांवें तुवें चिंतेचें, हें वाचता आसतना म्हाका गॉड भोगता गी, गॉड भोगता जाल्यार हांव जिवंत आत्मीक तरान जिवंत आसा. जर तर म्हाका गॉड भोगना, हांव आत्मीक तरान हांव जिवंत ना. आनी त्या खातीर म्हजें जिवन खंयसर गी वचून आसा, काळोखांत वचून आसा. आनी आमी सोलवता मोगाच्या जिवितांत. पवित्र पुस्तकान सांगचे प्रमाणे पवित्र पुस्तक म्हणटा, साका आनी पळया सरस्पर कितलो बरो, सरस्पर बरो, ताजें उतार बरें. तें उतार आमी पाळया मोगाच्या न्हू. तें उतार आमी वाचया, तें उतार आमी जीर्ण करया, त्या उतरा दवरी आमचें जिवीत बांदया. आनी आमी आयच्या दिसाचें त्या नियाळाचें उतार बगार वावरा तुमी सस्नीक जिणयेक बाळचे तसल्या खाणा खातीर. आनी हें कण मनशा तुमकां दितलो. जेजू हें कण म्हाका आनी तुका दिता. जेजू जावन आसा देवाचें उतार. हें उतार हांवें तुवें वाचिल्ल्या वेळार, हें उतार हांवें तुवें नियाळ केल्ल्या वेळार, हें उतार हांवें तुवें पाळिल्ल्या वेळार म्हज्यान तुजें जिवीत एकदम मुंसल्या मट्टाचें उजवाडाचें जिवन जावंक पावता. काळोख आमच्या भोंवतणी सरूंक शकना. देवाच्या त्या उतरा वरवीं हर एकली आमची जिणी पवित्र जावं, आशिर्वादीत जावं आनी आमची जिणी नंदन जावं. आमेन. एक बरो आमी दोळे धांपया आनी मागया. मोगळा सुमिया जेसू, हांगासर आसल्या हर एका व्यक्तीक तुज्या हातान समर्पिता सुमिया. माध्यमा मुखांतर हें उतार वाचतल्या हर एक, हें उतार आयकतल्या आनी नियाळ करतल्या हर एका व्यक्तीक सुमिया जेसू तुज्या हाताक हांव समर्पिता सुमिया. सुमिया जेसू, ह्या घडयेतावन आमची मोत उजवाडाय सुमिया. आमकां तुजें उतार वाचूंक, तुजें उतार नियाळ करूंक, तुजें उतार पाळोवंक, तुजें उतार जीर्ण करूंक आमकां कृपा दी सुमिया. तुजें उतार सुमिया आमकां मोवाप्रास गोड जावं दी. मोवाप्रास तें चड रुचीक जावं दी. मोव कशें केवल आमकां जिबेक गोडसाण मात्र न्ही, साबार पिडेक वोकास जावन आसा सुमिया. हें तुजें उतार सुमिया आमच्या जिवितांत गोडसाण लागून दी, आमच्या आत्म्याक गोडसाण दिवन मात्र न्ही, बगार आमचे देशाची पिडा, आमचे देशाची बेजाराय, आमचे देशाची खंत, आमचे देशाचे समस्या हर एक ते सगळे निवारण दी सुमिया. आनी ह्या वरवीं ह्या देवा तुज्या उतरा वरवीं सुमिया आमच्या हर एकल्याचें जिवन नंदन जावन दी सुमिया. तुजें उतार आमच्या जिवितांत सदांच आमचें तें उर्जीत दवरनो. तुजो उजवाड त्या उतराच्या उजवाडा वरवीं सदांच आमकां जियोंक, त्या उजवाडा वरवीं आमच्या बोवऱ्याचो काळोख पयस सरोनो. सदांच आमी उजवाडा बरीत जिवन हेरांकी उजवाड दिवंक आमकां तूं कृपा दी सुमिया.
तुज्या त्या उजवाडा वरवीं तुज्या त्या उतरा वरवीं हर एकल्याचें जिवन नंदन जावन सुम्या हांगासर असल्या हर एकल्याचें सुम्या आनी जो कोण मागोन आसा सुम्या तांच्या हर एकल्यांक सुम्या तूं आशिर्वादीत कर सुम्या तांकां तूं आपोड सुम्या तुवें दिल्ल्या विविध वाग्दाना मुखांतर तुज्या उतरां मुखांत सुम्या जिसो हे कोण सुम्या जिसो हांगासर तां ध्यान करना आसा सुम्या जिसो हर एकल्याक तूं आपोड तांचे काळजां तूं आपोड सुम्या तांचे मोनां तूं आपोड सुम्या तांचें नांव तूं आपोड सुम्या हर एकी तूं परिशुद्ध कर सुम्या तांचे आस्तवदीक तूं आपोड सुम्या परिशुद्ध कर सुम्या तांचे वावर तूं आपोड सुम्या थंयसर परिशुद्ध कर सुम्या तुज्या उतरा वरवीं तांचें जिवीत तांच्या कुटुंबाचें जिवीत तांच्या जर कितें वावर आसा सुम्या सगळो तो परिशुद्ध जावं दी आनी तुज्या नांवाक महिमा जावं दी आमेन आमेन आमेन. सर्गींच्या बापा हांव समर्पिता हांगासर आशिल्ल्या हर एकल्याक अब्बा बापा आमकां तुजें उतार तुज्या उतरांतली गोडसाण साकोंक करपा दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुजें उतार स्विकार करूंक आनी ते हेरांतय त्या उतरांची गोडसाण वांटूंक आमकां तुजो आदार लाभय. पवित्रात्म्या त्या दैवीक उतरांची गोडसाण जिरोवंक आनी त्या उतरांच्या उजवाडान आमचें जिवीत रुपीत करूंक तुजी सकत आमकां लाभय. अब्बा बापा दैवीक उतरांची गोडसाण साकोंक आमकां हर एकल्याक तुजो आदार लाभय. सोम्या जेजू क्रिस्ता त्या उतरांची सकत स्विकार करूंक आनी हेरां संगी त्या उतरांची गोडसाण वांटून घेवंक करपा लाभय. पवित्रात्म्या त्या दैवीक उतरांक आमचे थंय जिरोवन काण घेवंक आनी त्या उतरांच्या उजवाडान आमचें जिवीत रुपीत करूंक तुजो आदार लाभय. समर्पिता सोम्या त्या दैवीक उतरांची गोडसाण येदोळ वरेग स्विकार करूंक आसची आमची हर एक अडकळ. समर्पिता सोम्या आमच्या जिवितांत त्या उतरांनी येवचे हर एक आशिर्वादां आमच्या नेणारपणा वरवीं होगडावन घेतिल्ल्या खातीर समर्पिता सोम्या आमी त्या उतरांची गोडसाण आनी त्या उतरांची महत्व जाणा जावंक इन्कार केल्ले हर एक क्षण आयच्या दिसा समर्पिता सोम्या हांवें दाखयिल्ले निरासपण त्या उतरांक हांवें दाखयिल्लें तें अविधेयपण त्या उतरा प्रकार जिये नासतना दाखयिल्लें अविधेयपण समर्पिता सोम्या त्या दैवीक उतरांत आसचो जीव आनी त्या जिवाची सकत आनी त्या उतरा मुखांतर जावची बरेंपण जाणा जावंक हांवें केल्ली गळाई सोम्या आज हांव वळखून घेवन तुजे लागीं बोगसाणें मागता सोम्या. त्या उतरांनी आसची दैवीक सकत म्हज्या नेणारपणान हांवें येदोळ वरेग स्विकार करिनातल्या खातीर बोगसाणें मागता सोम्या. त्या उतरांची गुंडाय आनी विस्ताराय जाणा जावंक म्हजे आत्मीक कान आनी दोळे येदोळ वरेग धांपून आशिल्ल्या खातीर सोम्या हांव बोगसाणें मागता. ते उतार केवल चारित्रा म्हणल्यार उपार हांवें वाचून एका कोनशाक कितेंच महत्व ना म्हणल्या रितीर हांवें म्हजें जीवन सोलोवन व्हेल्ल्या खातीर सोम्या आयचे दिसा तुजे लागीं बोगसाणें मागता. त्या तुजे दैवीक उतरां मारिफत जावचें बरेंपण हेरांकी हांवें कळय नातल्या खातीर बोगसाणें मागता सोम्या. तुज्या दैवीक उतरांनी आसची विस्मेतांची सकत त्या वाग्दानांचे दृढता आनी बरवसो
त्या वागदाना मुखांतर जावचे हर एक बरेपण हांवें जोडन घेनाशें आनी हेरांक कळोवन ताचो फायदो जोडन घेवंक हांव सलवल्ल्या हर एक क्षण सोम्या तुजे मुखार समर्पिता. आयचे दिसा हांव तुज्या उतरांची गोडसाण साकोवंक प्रयत्न करता म्हणलें तुजे मुखार स्वीकार करता सोम्या. तूं जावन आसाय सकत, तूं जावन आसाय जिवीत. तूं मनशा कुळाक सरयेका बंद पासांतल्या सांकळींतले पातकांच्या पासांतले सर्गिराजातावन पयस वेच्या तुज्या भुरग्यांक पाटी हाडच्या पासत बापाची कुशी कितें ती संवसारी कळीत करच्या पासत मनशा रूप घेवन ह्या संवसारी आयलोय सोम्या. म्हजे खातीर तुवें वारयल्ले कश्ट दोळ्या मुखार हाडटा सोम्या आनी ते हांव नियाळटा आनी त्या तुज्या बलिदानाक हांवें दाखयल्लें तात्सारपण, हांवें दाखयल्लें आविदेयपण, हांवें दाखयल्ली निर्लक्ष्य हर एक समर्पिता तुजे मुखार आनी बोगसाणें मागता सोम्या. सोम्या हर एकल्याक तूं आपड सोम्या. ह्या घडये हर एकल्याचे आत्मीक कान आनी दोळे उगड सोम्या. तुजो ताळो आयकूंक तुज्या उतरांक आतुरीत जावन ती स्वीकार करूंक करपा लाय सोम्या. सोम्या जेजू तूं ये आमच्या काळजांत, उतार जावन ये आमच्या काळजांत, जीव जावन ये आमच्या काळजांत, सकत जावन ये आमचे थंय, आमच्या कुटुंबांत, आमच्या भोंवतणीच्या परिसरांत सोम्या. सोम्या तुज्या उतराक दाखयल्ल्या शेळेपणाक आमी पश्चाताप पावोन तुजी काकुळट मागता आनी आमकां हर एकल्याक तुजे उतार स्वीकार करूंक जाय आसची कृपा आयच्या दिसा त्या उतरांत थंय आसचें महत्व जाणा जावंक जाय आसची समजणी दिवन आशिर्वादची म्हण मागता. समर्पिता सोम्या हर एकल्याचे देवाच्या उतरां थंय आसचे ते स्वीकार करूंक आसच्यो अडकळी सरेंडर करना सोम्या. त्या सांकळींत रावन तुजे थंय समकोच्या वाटेक आसच्यो अडकळी समर्पण ताचे तावन सुटका लाभय म्हण मागता. आमीन. सोम्या तुझे उतर जीवित स्वाडायता उतर तुझे सोम्या जिणे सुपोळ करता. उतर तुझे सोम्या, उतर तुझे सोम्या जीवित स्वाडायता, जीवित स्वाडायता. उतर तुझे सोम्या, उतर तुझे सोम्या जिणे सुपोळ करता, जीवी सुपोळ करता. दैविक तुझे उतार अत्रे गणाय करता, मोगल तुझे उतार भक्तीन सदा पाळता. दैविक तुझे उतार, दैविक तुझे उतार अत्रे गणाय करता, अत्रे गणाय करता. मोगल तुझे ते उतर, मोगल तुझे उतर भक्तीन सदा पाळता, भक्तीन सदा पाळता. मोगल तुझे उतर भक्तीन सदा पाळता.
ora sakramenta setang naman kruya Urbilia rupa bola novio riti adarya Sılbın veça ıstık pişvya Babarta cebol divya Zse bapa tse sputa Ulasani stutisa Potpi mai maksasna sasna Ekal talian persita Kaca spirita sama-samina berta प्रार्थूया हे देवा विचित्र सक्रमेंता का तुझ्या कष्ट सौग्रास तुवें आमकां सोडलाय तुझे सोडवणे सो फळ सदां आमचे तें आमी भोगी सारको तुझे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर जो जियेताय निराश करताय ससनाच्या ससना